तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी खूप पावस पडलो आणि पावस जो पडला पळय न्हू जेन्ना हार्वेस्टिंग आमचे भात हार्वेस्टिंग करपाचें आसा पळय न्हू त्याच टायमार पावस पडलो आणि खूपसो पावस पडून न्ही शेतां आडवी पडली आसा आणि अनसिजनल रेन म्हणटा ताका आणि खूपशी शेतां डॅमेज जाल्ली आसा आणि डॅमेज जाल्ल्या कारणान कितें आसा पावस पडून वोलसाण उरले की ती कंबायन हार्वेस्टरान भितर घेतले हार्वेस्टिंग केले की न्हू विनोविंग जायना म्हणजे भात सेपरेट आणि तण सेपरेट जायना त्या खातीर मातशें तें सुकोवंक जाय आसलें पावस पडल्या कारणान खूपशी डॅमेज जाल्ली आसा शेतकऱ्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केले की आयज हांगसर येवन मातशी तेंचें इन्स्पेक्शन करचें आणि आयज आमी आतां वेलसांव गांवांत येयल्ले आसा आणि इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आणि आमकां अशें दिसलां की खुबशीं शेतां तेंची पिड्ड्यार जाल्ली आसा आडवी पडलेली आसा सो तांकां आमची एक स्कीम आसा शेतकरी आधार निधी म्हणून जे आमी 1000 स्क्वेअर मिटराक 4000 रुपीज सबसिडी दिता तशीच ज्यांची शेतां एरिया चड आसा तशी तांकां सबसिडी चड मेळटा म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटराक 4 रुपया मेळटा ती तांकां एक्सप्लेन केल्ली आसा आणि तितून 2 कॅटेगरी कोणाचे कृषी कार्ड आसा पळय न्हू तांकां एप्लाय करूंक मेळटा आनी कोण रोयना आसले रोयता ज्यांची कृषी कार्डां ना तांकां एप्लाय करूंक मेळटा सो दोन्ही आमी एक्सप्लेन केल्ले आसा आमी फॉर्माय घेवन येयल्ले आसा फॉर्माय दिल्ली आसा तांकां आणि सांगला तांकां एप्लाय कर म्हणून जाता तितके बेगीन आमी सबसिडी डिस्बर्स करतले आमी हे दिसान हिंगा थोडे साफ करताले हो मुगे एज ए प्रेसिडेंट थोडे शेतकार असोसिएशन हो लोक म्हाका मेळ्ळो आनी दाखोवपा लागलो की आमची आतां उरली शेतां जी काळणां आसता उरली ती ह्या पावसाचे सगळी पेडेर जाले आनी हांवें पळयलां हिंगा उदक बोलां पावसाचें आनी डॅमेज जाला सो हांवें ताबडतोब आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिस जे कोर्ताली आहा मिस्टर महेश काणकोणकार एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर तो जाय तो आमकां कोऑपरेट जाता सो हांवें ताका फोन मारलो फ्रायडे तो म्हणपा लागलो सॅटर्डे हॉलिडे सो मंडे आपण 10:30 हिंग येता सो तो 10:30 येताच हांवें सगल्या मुगे शेतकारांक आपयले आनी शेतकार सगळे एकठांय जाले आनी तेणें आमकां ही फॉर्मां दिले लास्ट टायमाकूय पेडे जाल्ली ते भाशेन फॉर्मां दिल्लीं आनी लोकांक भरून दिल्लें आनी तांकां ताबडतोब पयशे मेळ्ळे पूण आज कितें जालां आज मिडियाचेर आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्यांक हेजें सांगता की तुमी ताबडतोब ही फॉर्म भरून सबमीट कराय आनी सबसिडी दितले सो ताका लागून हांव सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता ही फॉर्म जेन्ना आमी भोवन दिताय तेन्ना ताबडतोब तेंचे गेले ते पाटी दिल्ले ते भाशेन पयशे दिल्या पुरो कित्याक लोकांचे कोश्ट आनी हे पाटी न्हू शेतां बरी आहली कोणें पीक काडलें ते सांगताय की आमकां बरी पीक जाल्या पूण आतां हे लोकांक मेळचे वगत हे नॅशनल कॅलॅमिटी जाल्ल्या आनी हे कोणाकूय ब्लेम करपा जायना पूण हांव उपकार मागता जे आमचे ऑफिसर आहाय ते आनी आमचे मिसीस प्रानिला रायकर एसिस्टंट टेक्नॉलॉजी मॅनेजर तेंय आमचे बराबर आहा आनी तांकां मागील कितें तुमी जेन्ना इन्स्पेक्शन कोताय तें प्रॉपर इन्स्पेक्शन करे कित्याक लोक आज सांगता 5 कुणगे पेडे जाल्यार ते एकू कुणगी सर्वे कोताय पूण हे पाटी तेणी सांगलां आमी पर्सनल फिल्डां देंवताय आनी बराबर तुमची फिल्डां सर्वे कोताय तें म्हाका खूब बरें दिसलें आनी म्हाका अशें दिसलें की आमचे जेन्ना हें ऑफिस आहा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर्ताली ते खूब आमकां हेल्प केला कितें सांगलें कितें हें जालें शेतां प्रॉब्लेम जालें तो मिस्टर महेश धांवन येता सो ताका लागून आमी चड उपकारी आनी दुसरो आज लोक म्हाका मेळ्ळा तो लोक म्हणटालो की आमी MLAकूय मेळया पूण आज MLA ऑफिस हें आहा लोकांक मेळपाचें सो MLA येवपा पावना हिंगा हांवें सांगिल्लें ताका हें हांव सगळें MLA सांगता आनी मुखावयल मागीर प्रोसिजर कितें आहा तो फुडें